नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदीं हेडलायन्स। गोंयच्यो शिमो उक्त्यो गेटी स्टाफ काडलो। गोंयांत यो वच करतल्यांक टेस्टी सर्टिफिकेटीची गरज ना। बारवाले उमेदीर बार्रां उक्तीं मात देवळां बंद। गोंयांतूय इंजिनियरिंगाची जेईई सुरू 6 सप्टेंबर मेरेन 2 सेंटरांनी परीक्षा। मेडिकलाची NEET 13 सप्टेंबराक 15 केंद्रांनी। कोरोनाच्या परिस्थितीत 5000 वयर भुरगीं दितात एंट्रन्स। भारताचे आदले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीचेर नवी दिल्लीत निमाणे संस्कार। केंद्रान जाहीर केलो राष्ट्रीय दुखवटो। 6 सप्टेंबर मेरेन सरकारी कार्यावळी ना। कोरोना बादिल्ले जुवारी नगर क्लियर जावपाचे वाटेर। गोंयांत कोरोना बळीचो आंकडो तेकलो 200। सरकार म्हणटा कोमॉर्बिड दुयेंती येतात उसरां। आतां बॉर्डरी बार्रांय उक्तीं। ग्रीन ट्रिब्युनलान केली 4000 वयर हेक्टर प्रायव्हेट रानां जमीन फ्रीज। प्रायव्हेट फॉरेस्टाचेर खासा बोर्डाचे माळेत आयचो रिपोर्ट सब अर्बन बार्देसाचे अर्थीक इम्पॅक्टाचे। हावसिंग स्किमी सकयल रीण घेतिल्ले सरकारी स्टाफाचे 3 म्हयन्याचे EMI सरकारान कापले। पैशा बँकेत घालेच ना गेले खंय? गोवा फॉरवर्डाचो मुख्यमंत्र्याक प्रस्न। आनी DDSSY कार्डाचे रिन्युवलाची मुजत सरकारान वाडयली। आतां 30 सप्टेंबर मेरेन रिन्युवल। गोंयभर 40 केंद्रां ऑनलायनूय रिन्युवल। SMSक रावपाची खंय गरज ना। गोंयच्यो शिमो उक्त्यो। 5 शिमे नाक्यावेल्यो गेटी स्टाफ काडलो। आतां कोणाकूय गोंयांत यो वच करपाचें जाल्यार कसलीच टेस्ट वा सर्टिफिकेटीची गरज ना। क्वॉरंटीनूय ना। शिमो उक्त्यो करतनाच बार्रांय उक्ती केल्ल्यान बारवाले खूश। एकदांचे बार्रां उक्ती करूंक दियात म्हूण बार्रावाले सरकाराचे फाटल्यान लागिल्ले। गोंयच्यो शिमो बार्रां उक्तीं देवळां मात बंद। देशांतले बाकीचे राज्या प्रमाण गोंयानूय शिमो उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतलो। गोंयांत येतल्यांक आतां कसलीच टेस्ट दिवपाची गरज ना। कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेटूय दाखोवपाची गरज ना। क्वॉरंटायनाची अट ना। चॅक पोस्टावेलो स्टाफूय काडलो। गव्हर्मेंटान काल डिक्लेअर केलें की सगल्यो ज्यो गेटी आसा गोंयच्यो त्यो सगळ्यो ओपन करपाक लागून। आनी आयज पळयता तुमी की मोल्याची गेट आयच्यान ओपन केल्ली आसा। आनी सगळ्यो प्रायवेट जावं गुड्स व्हेहिकल रातच्या 12च्यान हेंच्यांनी गेट ओपन केल्ली आसा एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द गव्हर्मेंट। आनी रातच्यान गाडयो येवपाक एंट्री करपाक गोंयान भितर सरपाक सुरवात जाल्ली आसा। चेकिंग विकींग सगळें आसलेलें तें बंद केलां आनी डायरेक्ट ट्युरिस्ट आनी येता तांकां सगळ्यांक हांगासर एंट्री गव्हर्मेंटान आतां आयच्यान सुरवात जाल्ली आसा मोल्या गेटींतल्यान। आज ही गेट ओपन केल्ली आसा। कर्नाटकाचे लोक भितर येवपाक शकता, गोंयचे लोक कर्नाटका वचपाक शकता। कांयच बंधन नासतना जी कोविडा पयली जी स्थिती आशिल्ली त्या भशेन रुटीन चॅकअप हांगा जाता आनी यो वच करप जाता। तुमी जो स्टाफ अपॉयंट केल्लो कोविडा खातीर हांगा तो स्टाफ सगळो काडलेलो आसा। आनीक जी हांगचे गोंयचे जे रेस्टॉरंट ओनर्स आशिल्ले जे नुस्तें हाडपाक कर्नाटका वयताले ताका कांय प्रमाणात सफर जाताले। आयच्यान ते नुस्तें हाडपाक कर्नाटका गेल्ले आसा। आनीक इतली आनी एक दिसून येता की गेटी ओपन जाल्या पूण कर्नाटकांतल्यान गोंया येवपी बसी आनी गोंयच्यान कर्नाटका वचपी बसी ह्यो अजुनूय बंद आसा। गेटी उक्ती जाल्ल्यान ठप्प जाल्लो वेवसाय चालीक लागतलो। हे गोवा गव्हर्मेंटान खूब बरें काम केलें, कित्याक ना जाल्यार कांयच पयशांचो फ्लो जायनासलो
आणि कारवार आणि गोवा म्हणल्यार आमी एकमेका भाव हे तशेंच म्हणल्यार जाता. आमची चली त्या वाटेन वयता तेंचे हे आतां कितलेशे लोक अडकून पडले आनी हेजेर बिजनेसाचेर खूब मार येयल्लो. म्हणल्यार आमी मायनसांत बिजनेस चलय आनी पेट्रोल पंपार बिजनेस म्हणल्यार सामकें हेतूंकच गेल्ले आनी तेतूं भितर आमचे कारवारचे भुरगे कामां उरताले ते तर सामके त्रासां पडले. आज व्हडलो खुशे दीस आसा. गेट ओपन जालो म्हळ्यार लोकांनी थोड्यांनी हें केलो की गेट ओपन जावची न्ही हें तें न्ही म्हण. पूण आज ना फाल्यां गेट ओपन करपाक जाय. कितले दीस म्हणून गेट बंद दवरतले. आज ना फाल्यां ओपन करपाक जाय. कित्याक दोनी काणकोणचे लोक आनी कारवारचे लोक एकमेकाचेर डिपेंडेंट आसात. आनी ते लोक थंय वता कामां थोडे कितें नुस्तें हाडपा जावं या ते रेस्टॉरंटवाले आसा हे आसा ते सगळें नुस्तें हाडपा थंयच्यान हाडटाले. आनी थंयचे लोक हांगा कामां आसले खूब बँकेनी जावं हातूंत खूब जाण कामां आसा ते अडकून पडलेले. ते अडकून पडले. ताका लागून एक सायडीन ओपन जावपाक जाय आशिल्ली पूण लोकांनी ओपन जालें म्हण कितें मेळत तशी बेशी गरज नासतना हें करची न्ही, ताचो फायदो घेवचो न्ही. बारां उक्ती बारवाले खूश. पण ट्युरिस्ट आयल्यार आमकां बऱ्या पडटलें. जायते बॅकलॉग आहा, जायते बील आहा ते फारीक करपा जाय. कित्याक आमी कितें जालें तें सडनली बंद जालां आनी आमकां धंदो ना आनी मागीर लोकांक बील पसून फारीक करपाक प्रॉब्लेम जालो आमकां जायते. हितू आतां हितू म्हयने जाले म्हणल्यार आमगे बॅकलॉग जायते आहा. पूण तुमी गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन दिल्लें? आमी हॅप्पी आहाय म्हणल्यार ते आमकां लागूनच केलां न्ही ताणें. आमकां सेफ दवरपाकूच केलां. पण केला फर्स्ट डे आमगे थोडे कस्टमर आयला कित्याक तुमी येताय जाल्यार एक जाग्याचेर एकठांय करून बसनाका मातशें पयस पूण तुमी फॅमिली आहा जाल्यार एक जाग्याचेर बसपा जाता. सपोर्ट तेणें आमगे भुरग्यांनी बरो सपोर्ट केलो की आख्खे सगळे रावले भुरगे घरा आसना सगळे रावले थिंगा जेवण बवण खावपाचो रुमा तेजो सगळो दिलो आनी थोडे पयशे दिले आनी ते हॅप्पी जाले उगत केलें पूण. आनी म्हाका स्वता गव्हर्मेंटान एक डिसिजन बरें घेयलें ते बार रेस्टॉरंट उगत करून कितें जाता म्हण ट्युरिजम आनी मुखार चोवपाचें कितें जाता तें. आतां आय एम सेयींग फॉर माय गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट थँक यू वेरी मच टू ओपनिंग द बार एंड रेस्टॉरंट. गोंयच्या शिमां बरोबर एअरपोर्टूय उक्तो. डॉमेस्टीक फ्लायटींनी येवप्यांक एअरपोर्टार कसलीच टेस्ट ना. कोवीड सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना. आंतरराज्य कदंब सेवा सुरू करपाचेर अजून थारूना. एसओपीक रावला म्हूण कदंबाचो चेअरमॅन सांगता. शटल सर्व्हिस नॉन पीक अवर्सांत बंद. We are waiting for the guidelines, for MHA guidelines to operate the buses. And then after when the guideline comes, then state government will have to make their own SOPs. So waiting for that. Okay. Sir, anything about the shuttle service that non-peak hours it is being closed? The shuttle service आम्ही start केलं पण we are running into big losses. The KTC is the mercy of the government money way, and the salary is about 9.5 crores per month. So how to raise the money? So what we have decided to save fuel. Save fuel मग कसे non-peak hours आम्ही बसेस मध्ये कमी केले. Or we have stopped some buses. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतय JEE एंट्रन्स सुरू. 6 सप्टेंबर मेरेन 2 सेंटरांनी परीक्षा. सोशल डिस्टन्स सगळी सेफ्टी बाळगून परीक्षा दिल्या म्हूण स्टुडंट प्रुडंटा कडेन उलयले. कोणाचो कितलोय विरोध आसलो तरी परीक्षा एकदांच्यो जाल्यो तें बरें जालें म्हूण पालक उलयतात. मेडिकलाची NEET 13 सप्टेंबराक 15 सेंटरांनी जातली. 5412 भुरग्यांनी दोनूय एंट्रन्स परीक्षांक अर्ज केल्यात. The facility was good. So, how was the experience to answer in this situation of the corona? Never any student has faced such things before. So, how was your experience? It was very comfortable. Exam was well managed everywhere. Everything was going good, and social distancing was maintained. So there was no problem for students at all. Everything was well. Brother, like there was a lot of opposition was going on. Ki exam should be postponed. Yeah. So what do you like to say? I think the exam shouldn't be postponed because the students who have studied very hard and who have worked for past 2 years, like 1200 students, their hard work should come out, like outcomes should be come out. So I think the exam should be conducted. Like in our state, in Goa, there is no need for postpone. Like some state like Uttar Pradesh, where it's crowded cities, there you should postpone or take major precautions over there.
over here it was good. All the sanitization was good and the social distancing was happening over there. Like one day or the other we have to do, right? Like for so long, like it was just there. So like now it is done. So like it's done for the good. So, Yeah, we were waiting for exams for so long. Like it had been 4-5 months and there was nothing to do at home, and I had to go for college. Everyone is now looking for college and all, and academic year has been very much delayed. They are conducted as very nice one, and you should not be extend it. If they are well done, well decision, and very silent. My daughter also is come very fine. Is given exam. Study. They are not getting a time to go out. They are not getting to think anything else. Only exam. They are all mind is not now that free. So I feel it should have been conducted before only. But anyhow, better late than never. It is conducted now. So I expect that they get admissions and in better colleges, and their year is saved. If people are saying that the exam should not have been conducted, it should have been postponed something. As far as my opinion is concerned, it should not have been done. Because now children... while we were entering, there were sanitizers. They were checking us frequently, and the seating arrangement was also quite good. There was quite 6 feet distance between each student, and it was good. आदले राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणब मुखर्जीच्या पार्थिवाचेर नवी दिल्लीत निमाणे संस्कार जाले. राजकीय आनी सैन्य सन्मानान तांकां निमाणो निरोप दिलो. पूत अभिजीत मुखर्जीच्या उपस्थितीत निमाणे संस्कार केले. 84 वर्साचे प्रणब मुखर्जीचे हालींच मेंदवाचें ऑपरेशन जाल्लें. कोरोनाय बादलो. केंद्रान आदल्या राष्ट्रपतीच्या मरणाचेर राष्ट्रीय दुखवटो जाहीर केला. 6 सप्टेंबर मेरेन कसलीच सरकारी कार्यावळ जावची ना. कोरोना बाधित जुवारी नगर क्लियर जावपाचे वाटेर. थंयचो कंटेनमेंट झोन काडून 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन केल्ले. कुठ्ठाळे PHCत 70 केशी दाखयतात. मडगांव फोण्या केशी आटाप येवपाचें नांव घेना. मडगांव पावणे 500, फोण्या पावणे 300. गोंयभर दुयेंती 18,000 लागीं. बळी 200चेर. सरकार म्हणटा कोमॉर्बिड दुयेंती टेस्टी आनी उपचारांक येतात उसरां. आतां अनलॉक 4 देवळां बंद. बॉर्डरी आनी बार्रां उक्तीं. कोरोना बाधिल्ल्या जुवारी नगराक निमाणे थाकाय. थंयचो कंटेनमेंट झोन काडून 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन केल्यात. केशी ना तो वाठार मेकळो. Zuari Nagar, our containment zone which was there, it has been converted into 2 micro zones. And since the cases were reduced to 0 in that containment zone, and over 63 days had passed since notification, to give relief to people, it has been converted into micro zones. And subsequently we'll monitor the micro zones, and if subsequently there are no cases, then they will be denotified.
cases are not there. See, as per the guideline issued by the MHA and Ministry of Health and Family Welfare, it says that from the last date of recovery of any case, 14 days has to pass for denotification of the containment zone. So wherever 14 days have not passed from the date of recovery of the patient, those areas we have included into microzone. We have converted into such microzone so that major zone जे लोक आसा तांकां रिलीफ मेळटा. कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 18,000 तेकलो, बळी 200 तेकले. मडगांवां परिस्थिती अजून आटापा येना, थंय 550 केशी. फोंड्या मालातूय परिस्थिती आताभायर, थंय 350. परवरे आनी म्हापसा दिसान दीस केशी वाडत आसा. दोनूय कडेन 170 वयर केशी. 10 दिसांनी घरा धाडपाचे SOP वरवीं एक्टीव केशींच्या आंकड्याचेर कंट्रोल. कोरोनाचे बळी 200 तेकले. सरकार अजून कोमॉर्बिडाची रजावां दिता. कितें काय म्हणल्यार कोमॉर्बिड दुयेंती खंय उसरा, दुयेंस खर जाले उपरांत टेस्टी आनी उपचाराक येतात. What is happening today is people are not coming forward that they will have a social stigma. They are not coming reporting to hospital on time. Our only plea to people is you report early if you get symptoms. And even in plasma, what we discussed that day, we always said 72 hours are very critical. So if you come within that period, we can really help you a lot by giving plasma. So people should report to us very early. So plasma 72 hours कित्याक म्हटलें तुमी? There is a study that if you give plasma for a critically ill patient within 72 hours, the recovery is better. If somebody comes late with comorbidity, then it becomes double the reason for death, So again, my plea to the public is don't worry about society. If they are having COVID, report to us early. Because a lot of patients are coming and dying soon, and then a lot of patients are brought dead. So we can't do much on this, with the advanced cases. आधीच ही परिस्थिती. आता अनलॉक 4 देवळां बंद, बॉर्डरी आनी बारां उक्ती. मजगती आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाची भलायकी सुदारता. ताका ICUंतल्यान नॉर्मल वॉर्डांत शिफ्ट केला. ताचो रिपोर्ट लो पॉझिटिव्ह. आमदार सुदीन ढवळीकार आनी चर्चिल आलेमावाची भलायकी सुदारता. सुदिनाचे 2 भावांची भलायकी सुदारता. आरोग्य संचालक डॉक्टर दिसाक हाय फ्लो नजाल ऑक्सिजनाचेर दवरला. कालच्यान 2दा प्लाझ्मा चडयलो. भलायकी सुदारता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. ग्रीन ट्रिब्युनलान 18 ऑगस्टाच्या अर्दी वरवीं गोंयची 4,611 हेक्टर प्रायव्हेट फॉरेस्ट जमीन फ्रीज केल्या. हे जमनीक लागून कमर्शियल डेव्हलप केल्ल्या चड करून उपनगरी तिसवाडी, बार्देस, साश्टींतले जमीन मालकांक मोठो फटको. प्रायव्हेट फॉरेस्टाचेर 3 भागांच्या रिपोर्टाचे खासामाळींत आज तिसरो रिपोर्ट उत्तर गोंयांत नेटान शारीकरणाच्या दिशेन वतल्या बार्देस इम्पॅक्टाचेर. मोठी दर्यादेग आशिल्ल्या बार्देशाचे नेटान शारीकरण जाता. फायनान्शियल हब तयार जाता. पेन्न द फ्रांक, रेईश मागूश आनी शिवोले सारकेले पंचायत वाठार उत्तर गोंयचे कमर्शियल हब जावंक लागल्यात. सावंत आनी कारापुरकार कमिटीन बार्देश तालुक्यांत 1,178 हेक्टर सुवात प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हूण निश्चित केल्ली. उपरांत राना खाते आनी दीप शिका शर्मा कमिटीन ती 760.13 हेक्टर केली. ही सुवात आतां NGTन प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हूण फ्रीज केल्या. बार्देशांतल्या पंचायत वाठारांनी प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो हो आवाठ. पेन्न दे फ्रांक 73.17 हेक्टर, रेईश मागूश 61.11, थिवी 36, मान्ना 11.34 हेक्टर, सुकूर 63.88, साल्वादोर दे मून 101.91, पोंबुर्पा 63.79, जाल्यार पिळर्ण 21.70 हेक्टर, वेर्ला 1.80, आसगांव 236.81 हेक्टर, अडफडे 39.70, नासनोडा 15.9291 हेक्टर, शेळपे 12.25, कुचेली 15.67 आणि शिवोले 5.07 हेक्टर. बार्देशांतली पुराय फ्रीज केल्ली जमीन 760.13 हेक्टर. हे जमनीचो कमीत कमी मार्केट प्रेस 10,000 रुपया स्क्वेअर मिटर धरल्यार बार्देशांतले प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून फ्रीज केल्ले जमनीचे मोल 7,600 कोटी वयर पावता. जमीन मालकांक हो अर्थीक फटको. त्या भायर कमर्शियल एक्टिविटी, रोजगार, सरकारी येणावळ बुडल्या ती वेगळी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
सरकारी हावजिंग स्किमी सकयल रीण घेतिल्ले सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 3 म्हयन्याचे EMI सरकारान कापले, मात पयशे बँकेत घालेत ना. सरकारी स्टाफाक ह्या 3 म्हयन्याचे जूर फारीक करचें पडटलें. हो पयसो कोणाक दिलो ताची जाप गोवा फॉरवर्ड मुख्यमंत्र्या कडच्यान मागता. RDAच्या कांय स्टाफाक खंय 2 म्हयने जाले पगारच पडिल्लो ना. मुख्यमंत्र्याक आमी सांगूंक सोदतात की हाजेर ताणें क्लियर येवचें. नोकराच्या पगारा वयल्यानूच पयशे खाता ते. पयशे गेले खंय? वेर इज द मनी गॉन? लास्ट 3 months you have deducted the EMIs of the government servants. It has not been deposited in the bank. Where the money has gone? I'm making a direct charge on this government. And why the government employees have to pay the money? Why they have to pay interest now when there is no mistake of theirs? So this clearly shows 420 गिरी करपाक लागल्यात. मुख्यमंत्र्याक फायनान्शियल मॅनेजमेंटाचे कांयच हिशोब ना, पूण ताका मायनिंग ट्रिपीचो हिशोब बरो आसा. आनी हे पयशे गेले खंय? हे आज सोदून काडपाची गरज आसा. काय तुमी गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीचे EMI आशिल्ल्यो SBAच्यो ते फाटले 3 म्हयने डिडक्ट करून हे पयशे खंय वापरले काय न्ही? आनी ते वापरले म्हणून हांच्यांनी भोगप, हांच्यांनी इंट्रस्ट फारीक करप. दिस इज नथिंग बट लुक्स लायक द सेंट्रल एंड द स्टेट गव्हर्मेंट बोथ आर हँड इन ग्लव्स. म्हणजे थंय कशें आहा, थंय सेंटराक गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीची सॅलरी उडोवंक सोदतात. हांगा मुख्यमंत्री एक पावल मुखार मारता. तो सदांच म्हणटा न्ही केंद्रा परस आपले कोविड मॅनेजमेंट बरो, तशेंच एक पावल सदांच मुखार. आतां अशें कळून आयलां की RDA डिपार्टमेंट जे आहा, रुरल डेव्हलपमेंट, हांगा खंय सॅलरीच जावना 2 म्हयने. काय मुख्यमंत्री मुद्दम थंय पयशे दिना काय म्हणून हे दुबाव मारता, कारण तो मंत्री हा मायकल लोबो. म्हणजे ताजें नांव घाण करपा लागून काय मुद्दम RDA डिपार्टमेंटाक पयशे दिनात काय? इतल्यान हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.